देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज पवित्र सभा निरपराधीत बाळकाचो दीस समोर उमता. जुदेवांचो सुरवंडार ह्या संवसारांत जल्माक आयला म्हूण हेरोद पातशाक कळटूच तो सगळोच रागान भरता. आपल्याक त्या विद्वानान फटयले म्हूण कळ्ळ्या उपरांत तो आपल्या जाणारांक आपोवन तांचे कडल्यान तो नवो राजा खंय जल्माचो आसा ती खबर काडटा आनी त्या वाठारांतल्या सरभोंवतणी एका वर्साचे आनी ल्हान भुरग्यांक जिवेशी मारता. हेरोद पातशाय आपणाक सर्वश्रेश्ठ म्हूण समजतालो. आपल्या मुखार ताका आनी कोणेच अधिकार व सत्या आपल्या हातांतली घेतलेली नाका आसली. ताकाच लागून तो असल्या कामांक मोत दिवंक पावलो. कसलोच गुन्यांव नासतना आनी आपणाक खबर देखून नासतना त्या बालकांनी आपलो प्राण जेजू पासत त्यागलो. जायते पावणी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या रागाक लागून दुसऱ्यांक त्रास दिता, दुसऱ्यांक पिडापीड दिता. पूण आमी हें करचे आदीं ओगेपणान एका जाग्यार बसून आमच्यान कितें चुकलां तें आमी चिंतलां काय? आयज पासून कितलींच भुरगीं तांचो कसलोच गुन्यांव नासतना मरून वेतात. घडये तांच्या आवय बापायक तांकां ह्या संवसारांत हाडूंक नाका म्हणून वो तांकां सारकें जेवण खाण व सारकीं वखदां मेळना म्हणून. असल्या परिस्थितींत आमी आमकां घडटा ते भाशेन तांचो आदार करूंक जाता काय? आमची जोण एकल्याच्या भितर त्या हेरोद पातशायाचे इल्ले गूण आसात जाल्यार ते आमी काडून उडोवची चड गरज. आमच्यांनी सगळोच संवसार बदलूंक जावचो ना, पूण आमच्या शेजार सांबाऱ्यांक आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक जिवीत म्हत्वाचें हाची समजणी दिवंक जाता. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर पवित्र रावात, खुशाल रावात.